नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबवणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनान सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. दिवचल मावळिंगे एका 2.5 वर्साच्या भुरग्याचो आवयन आनी तिच्या मोगिकेन केलो खून. ह्या प्रकरणात आवय सयत एकल्याक पुलिसांनी केली अटक. टायगर रिझर्वा विशीं सरकाराचो दावो फट. वाघांचो अधिवास आशिल्ल्या कोर एरियांत रावतात मोजकेच लोक. तांचें पुनर्वसन करप आसा शक्य, सांगता गोवा फावंडेशनाचो क्लाउड आल्वारीस. आमदार देवया आनी मंत्री विश्वजिताचो मात विरोध. पंचायती कडल्यान कायदेशीर परवाने मेळ्ळे बगर युनिटी मॉलाचें काम घेवचें ना हातीन. सरकारा वतीन पर्यटन उदरगत महामंडळान कोर्टात मांडली बाजू. प्रकल्प हाडच्या पयलीं आमकां कित्याक घेवंक ना विश्वासात, सरपंचाचो प्रश्न. दुरुस्तेच्या कामाक लागून बोरी पूल 18 आनी 19 तारखेक परतून आसतलो बंद. येरादारीची कोंडी जावची न्हय म्हणून शिरोडा राशोल, आडपय दुर्भाट, रसय, मडकय, कुठ्ठाळे उदका मार्गाचेर घालतले अतिरिक्त फेरी. कानोळे शांतादुर्गा देवळा लागसार आशिल्ल्या एका रेस्टॉरंटाक लागलो उजो पालोपिदान. उजो हाडलो नियंत्रणांत. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. दक्षिण गोंय पुलिसांनी चोरयेक गेल्ले 67 मोबायल फोन काडले सोदून. जांचे फोन शेंड्यात वा चोरयेक गेल्यात तांणी CIR पोर्टलाचेर करची कागाळ. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्माचें आवाहन. आनी आतां खबरो विस्तारांत. टायगर रिझर्वा विशीं सरकार फटी मारता. म्हादय अभयारण्यात टायगर रिझर्व म्हणून जो वाठार दाखयला ताच्या कोर एरियांत फक्त मोजकेच लोक रावतात. ह्या लोकांचें पुनर्वसन करप शक्य आसा. हेर बाकीचे लोक हे बफर झोनांत रावतात आनी ह्या लोकांचो आंकडो 5 ते 6 हजार आसा. टायगर रिझर्व जालो जाल्यार बफर झोनांतल्या लोकांचें पुनर्वसन करपाची गरज ना. तेन्ना सरकारान टायगर रिझर्व वाठारांत खंयचे 1 लाख हाडून घातले ते कळपाक मार्ग ना म्हणून गोवा फावंडेशनाचो क्लाउड आल्वारीस आनी पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार सांगता. म्हादय अभयारण्यात टायगर रिझर्व म्हणजे वाठार दाखयला तातूंत वाघ आसा की ना, आसात जाल्यार कितले, तांचो अधिवास नेमको कितलो आसा, हो वाठार टायगर रिझर्व करूं येता की ना हाचो अभ्यास करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयाची उच्च अधिकारी समिती गोंयांत आयल्या. आयज ह्या समितीच्या वांगड्यांनी टायगर रिझर्वाक तेंको दिवपी आनी विरोधात आशिल्ल्या दोगांचेय म्हणणे आयकून घेतले. शुक्रार आनी शेनवार 2 दीस ही उच्च अधिकारी समिती म्हादय अभयारण्यात वचून पळोवणी करतली आनी आपलो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतली. टायगर रिझर्व म्हूण जो वाठार दाखयला तातूंत 1 लाख लोक राबितो करतात. टायगर रिझर्व जालो जाल्यार ह्या लोकांचो खंय पुनर्वसन करतले म्हूण सरकारान सांगिल्ले. पूण प्रत्यक्षात टायगर रिझर्वाच्या कोर एरियांत मेजकेच लोक रावतात. तांचे पुनर्वसन करप शक्य आशिल्ल्याचे गोवा फावंडेशनाचो क्लाउड आल्वारीस आनी पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार सांगता. आयकात तांचे म्हणणे. तांणी कितें म्हणलां एफिडेविटान की सगळ्या वायल्ड लायफ सँक्च्युरीचे गोंयचे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आहात न्हू तातूंत कितलीं घरां आसा 1264. आयकलें न्हू 1264 हावजहोल्ड इन ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ गोवा. ताचें कितलो पॉप्युलेशन जातलो. जर तुमी 5 लोक दवरले घराक कितले जातले 5000 जातले. तर 5000 खंय आनी 1 लाख खंय तें आमकां आज दाखयलें ना. नंबर 2 टायगर झोन येताना तांकां 2 तरेचे डिविजन आसता. एक पळय एरिया आसता ताका म्हणटात कोर झोन. कोर झोन म्हणून तातूंत कांय उपाय करूं येना. कोर झोनान मनीस वचूंक जायना. पण बफर झोन आहा न्हू तातूंत लोक रावंक शकता, काम करूंक शकता, शेताचें काम करूंक शकता. So this tiger reserve has been made into 2 parts. In one part is only core zone. तातूंत population कितले आहा 150 लोक. In entire core zone of tiger reserve in Goa, there are not more than 150 persons. Not more than 150 persons. And ताणे म्हणला 1 लाख more, 1 लाख more. 150 persons only involved in tiger reserve as far as we have calculated from the maps. Data सगळे काढून आज तांकां सप्लाय केला. There is no need to remove you from buffer zone. But if you are in wildlife sanctuary, तुका काढूंकच पडटलें. अरे हे तांकां तांचे फुडार तांकां सांगिना
ते म्हणतात ना 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 सोगल्यान काडूंक पडटा म्हणून आमी सांगितलें दॅट इज नॉट करेक्ट. 2009 जेन्ना पयलो वाघ मारलो गेलो आनी त्याच्या उपरांत 2019 4 वाघ मारले गेले. एकूण 10 वर्साच्या कालखंडात आमच्या कडेन 5 वाघ मारले. म्हणजे आमकां कळटा की गोंयांत कितले वाघ आसा ते. आणि 2022 जो अहवाल आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानी जाहीर केल्लो त्याच्यानुसार आमच्या ह्या वाठारात 5 वाघ आसा. म्हादई, खोतीगांव आणि मोले राष्ट्रीय उद्यान आणि अभयारण्य हे जे पुराय 4 वाठार जे आसा हे 4 वाठारूच आमी मागता की तेंचो आस्पाव जावपाचो गोवा टायगर रिजर्वान. आणि गोवा टायगर रिजर्व जालो जाल्यार तो फायदो जो आसा तो समस्त स्थानिक लोकांक जातालो. त्याच बरोबर आमची जे म्हादयचें प्रकरण आसा त्या प्रकरणात सुद्दां न्याय मेळपा खातीर आमकां ही एकंदर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा तेचो उपयोग जातालो. कारण व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जे कॅचमेंट एरिया आसा नद्यांच्यो तेंचें रक्षण जातालें. आणि आमची न्हंय जी आसा मांडवी आसूं, जुवारी आसूं, तळपण आसूं, गालजीबाग आसूं ह्या सगळ्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें सुरक्षीत उरतालें. आनी ताका लागून गोंयांत राखीव व्याघ्र क्षेत्र आसप गरजेचें आसा. पर्येचे आमदार देविया राणे आणि वाळपयचो आमदार आणि रान मंत्री विश्वजीत राणे हाणें टायगर रिझर्वाक खर विरोध केलो. म्हादय अभयारण्याक लागून आदींच लोकांक त्रास सोंसचे पडटात आणि टायगर रिझर्व जालो जाल्यार हे त्रास आनीक वाडटले म्हूण दिव्या आनी मंत्री विश्वजीत सांगता. आयकात तांचे रजाव. आमचो पळय मुद्दो आसा न्ही, विशय आसा आमचे म्हादय टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपाचे. आमकां तातूंत विरोध आसा न्ही. आमचे सगळे लोक रिप्रेझेंटेटिव्स आमचे सगळे मतदारसंघाचे आटी पंचायतीचे सरपंच हे आनी आमचे सगळे मेजर कार्यकर्ते हांगा आयल्या आनी आमी आमचे तांकां मांडला आमचो विशय की कसो अन्याय जातलो आमच्या लोकांचेर. एज इट इज ओवरनायट 1999 सँक्च्युरी म्हादय सँक्च्युरी डिक्लेअर जाली ओवरनायट ड्युरींग प्रेसिडेंट्स रूल. आनी लोकांक विरोध आशिल्लो पण लोकांक कांयच विश्वासान घेनासतना डिक्लेअर जाली. सो ती म्हादय डिक्लेअर जातकच कितले लोकांक त्रास जाले. लोक जे फार्मींग करताले लोकांचो जो मेन थंय तांचे मेन सोर्स ऑफ इनकम म्हणटा ते सगळे म्हणजे चिनले म्हणटा ते तांचे कडल्यान. कित्याक थंय पयलीं कुमेरी कल्टिवेशन करताले, कॅज्यू फार्मींग करताले, पण ते सगळे इट वेंट एज पार्ट ऑफ द सँक्च्युरी नाव. आनी थंय सँक्च्युरी आसून कितले स्ट्रिंजंट रुल्स आसा अजून 1999 अँड वी आर इन 2025 अजून डिमार्केशन जावना बाबा सँक्च्युरी खंयची आनी विलेज खंयचो अजून डिमार्केशन जावना. फॉरेस्ट रायट केसीस अजून बंद म्हणजे क्लियर जावना. सो आनी थोड्यो पळय ज्यो फॉरेस्ट रायट केसीस लोकांक दिल्या पसून आतां तांकां तुमी दिलो फॉरेस्ट रायट केसीस क्लियर जाल्यो पण तेच जागे तर तुमी आतां फाल्यां टायगर रिजर्व करतले मागीर ते फॉरेस्ट रायट केसीस दिवन कितें उपयोग. आमचे जे हितान 70चे हितान आनी आमकां जें कितें दिसता आमी विशय मांडलेलो आसा. आमी जें कितें मांडलां भितर उरलेलें आसा तें कितें भायर चर्चेक विशय नव्हतो. आमी 70च्या लोकांची भावना कितें तेंचे फुडें मांडले. लेखीत बी आमी रिप्रेझेंटेशन आमी तांकां दिल्लें आसा. वाळपयच्या प्रत्येक गांवांत त्या लोकांची भावना कितें आहा ते बी उलयले. ते बी तेणी उल्लेख आनी उदाहरण दिवन उलयल्लें आसा. पूण हांवें लेखीत डिटेल दिल्ले आसा तांकां आनी योग्य तरेन की आमकां कितें जाय आमकां कितें दिसता हें आमी तेंचे फुडें मांडटा. फुडें तें कितें फुडें पावपाचें तें पावता. आमी केन्नाच पळयनासलेल्या वाघा खातीर आमचे सादारण ते 20,000 पॉप्युलेशन आसा ते दुसरे कडेन व्हरपाचें. सादारण ते म्हाका दिसता की 4-5 हजार घरां ही आमचे दुसरे कडेन करपाक पळयतात. म्हणजे म्हाका कळना ज्या सांग्यान साळावलीचें धरण जालें साळावलीच्या धरणान आयज 60% ऑफ आवर गोवन पॉप्युलेशन इज फेड ऑन आमच्या साळावलीचें धरण. त्या लोकांनी परत सगळे कामां खातीर कित्याक जावचें. आय हॅव एक्सप्लेन थरली टू दीस कमिटी. आय हॅव पुट फोर्थ that our emotions are being demolished by the forest people. जे फॉरेस्ट आमी ESA आसतले किंवा आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरीचे जे कायदे आमी पळयतात तेन्ना परमिसिबल एक्टिविटीज म्हणून आसा. पण फॉरेस्ट जे डिपार्टमेंटाचे फॉरेस्टर आसा RFO आसतले किंवा जे फॉरेस्ट ऑफिसर्स आसात फॉरेस्ट गार्ड आसात ते इतके ह्युमिलेट करतात की आमी खंयचे तरी स्लेव्स आमी हांगा खंय तरी व्हांवून येवन पडलेले ह्या लोकांक ते माडून मुड्डून काडटात. आतां एक वाघा खातीर 20,000 लोकांनी खंय तरी धांवचें पडलें आनी मागीर रस्त्यार रावचें पडलें. एक वाघा खातीर आमचे 20,000 लोक रस्त्यार पडचे नात. ही जबाबदारी आमची आसा.
आमकां मुद्दाम जावन ह्या ट्रायबल लोकांक तुमी उठायनाकात. आदिवासी म्हणून हांगा फक्त आझाद मैदानाचेर बोवाळ मारलो म्हणून आदिवासीक न्याय मेळना. सांग्या भितर कशाच प्रकारचे आमी वागरिशेत करपाक दिवचे ना. तांकांय समजल्ले आसा आमचे प्रश्न आसात. आमी गांवांत भितर ज्यो परमिसिबल एक्टिविटीज इन वायल्ड लायफ सँच्युरी ASA आनी ASZ आसा, म्हणजे इको सेन्सिटीव झोन, इको सेन्सिटीव एरियाज, वायल्ड लायफ सँच्युरीन भितर सारखे घालून दिल्ले आसात. त्यो परमिसिबल एक्टिविटीज पसून जायना. एक विलेजीन आसा ती 1000च्या वयर घरां आसात. वेर आर यू गोइंग टू पुट देम? सो दीज आर द क्वेश्चन्स वीच आर रेज्ड. इट इज व्हेरी इजी टू सीट इन एनी AC बंगलो हियर आणि मागीर सांगपाक जाता की वाघ क्षेत्र जाल्यार जाल्यार तुमी येवन रावात आनी तुमचे बंगले आमकां दियात. कोण एक्टिविस्ट जावं कोण करता पळय न्ही, तुमची घरां हातून भितर करात. गोवा फाउंडेशनान म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व करचो म्हूण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. खंडपीठान जुलय 2023 90 दिसात टायगर रिझर्व अधिसूचित करचो म्हूण सरकाराक आदेश दिलो. ताचे विरोधात सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली. सरकाराच्या याचिकेचेर 8 सप्टेंबर 2025 या दिसा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. हे प्रकरण अभ्यास करून अहवाल सादर करचो म्हूण उच्च अधिकारी समिती कडेन जापसालदारकी दिल्ली. ते प्रमाण बिरेस्तारा केंद्रीय उच्च अधिकारी समितीन संबंधित अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेतली. केंद्रीय उच्च अधिकारी समितीच्या वांगडी तसेच हेर अधिकारी शुक्रार आनी शेनवारा म्हादय अभयारण्याची पळोवणी करतले. सत्तरी म्हालातल्या म्हादय अभयारण्यात वाघाचे अस्तित्व आसा म्हण 2011 वर्सा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश हाणे तेन्नाच काँग्रेसीचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक पत्र बरोवन कळीत केल्ले. म्हादय अभयारण्यात वाघ आसात आनी वाघाचो अधिवास दाखोवपी पुरावे सापडल्यात. देखून म्हादय अभयारण्यात टायगर रिझर्व करचो म्हूण जयराम रमेश हाणे पत्रात म्हणिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचल मावळिंगे वाठारांत एका 2.5 वर्साच्या चली भुरग्याक दुबावीत पद्दतीन काळजाक पीळ घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो. ताका मरण आयले. ह्या खून प्रकरणात मरण आयिल्ल्या भुरग्याच्या आवय सयत तिच्या मोगीक दिवचल पुलिसांनी अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण खुनाचो हो प्रकार बुधवारा राती कडेन घडिल्लो. बेशुद्ध अवस्थेत ह्या 2.5 वर्साच्या चली भुरग्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडिल्ले. उपरांत ह्या खून प्रकरणाक वाचा फुटली. मूळ कर्नाटकातली नागम्मा ह्या 27 वर्साच्या बायलेन आपलो मोगी नितीना वांगडा कर्नाटकासावन पळ काडून गोंयांत आयिल्ली. गोंयांत पळून येताना तिणे आपल्या चली भुरग्याक लेगीत हाडिल्ले खंय. फाटल्या कांय दिसा सावन ही दोगांय मावळिंगे एका भाड्याच्या कुडीत रावताली. थळाव्यांनी दिले म्हायती प्रमाण ही दोगांय ते चलयेक मारबडय करताली. उपरांत बुधवारा ह्या चली भुरग्याक आवयन आनी तिच्या मोगीन नाक आनी तोंड दामून क्रूरपणान जिवेशी मारून खून केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. या खून प्रकरणात मरण आयिल्ल्या भुरग्याच्या आवय सयत तिच्या मोगीक दिवचल पुलिसांनी अटक केला. पळयात पुराय बातमी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मूळ कर्नाटकातली नागम्मा रवी व्ही ही 27 वर्सां पिरायेची बायल आपल्या घोवाक सोडून उपरांत आपलो प्रियकर नितीन कुमार पुजारा हाचे वांगडा कर्नाटकांतल्यान पळून गोंयांत आयिल्ली. गोंयांत पळून येतना नागम्मा हिणें आपल्या 2.5 वर्सां पिरायेच्या सान चली भुरग्याक वांगडा हाडिल्ले. फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या 2.5 वर्सां पिरायेच्या चली भुरग्या सयत तिची आवय नागम्मा आनी तिचो प्रियकर मावळिंगे वाठारांत एका भाड्याच्या जागेत रावतालो अशें कळटा. कांय थळाव्यां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण नागम्मा आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार ही दोगांय जाणां अदीं मदीं ह्या 2.5 वर्सां पिरायेच्या चली भुरग्याक मारबडय करताली अशें कळटा. बुधवारा नागम्मा आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार हाणें हे चली भुरग्याक मारबडय केले उपरांत तिचे नाक आनी तोंड दाबून तिचो निर्दयीपणान खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आसा. वैजकी अहवालांत लेगीत हे 6 वर्सां पिरायेच्या चली भुरग्याचो गुदमरून मृत्यू जाल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें आसा. हे चली भुरग्याच्या आंगाचेर कांय व्रण देखीत आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. ह्या खून प्रकरणाची म्हायती मेळटकीच
दिवचल पुलिशेन बेगोबेग हालचाली करून दुबावीत जी मयत भुरग्याची आवय आसा तिका म्हळ्यार नागम्मा हिका आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार हांकां ताब्यात घेवन चवकशी सुरू केली. मजगती वैजकी अहवाल आयले उपरांत दिवचल पुलिशेन खुनाचो गुन्यांव नोंद करून नागम्मा आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार हांकां रितसर अटक केल्ल्याची म्हायती मेळटा. सध्या ही दोगांय दुबावीत दिवचल पुलिशेच्या बंद खणीत आशिल्ल्याचें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो आनी पळोवणी केली. उपरांत काल बिरेस्तारा राती उसरा फॉरेन्सीक विभागाची टीम घडणूक थळार वचून तांच्यांनी कांय पुरावे गोळा केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. चिंबला तोयार तळ्या लागसार येवपी युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाचो विशय सध्या गोंयभर गाजता. चिंबलाच्या लोकांक दोनूय प्रकल्प नाका. आमचो सैम आमकां राखून दवरपाक जाय, आमकां मॉल नाका म्हणून चिंबलाचे लोक सांगतात. पंचायतींनी लोकांक सपोर्ट करीत प्रकल्प बांदकामाक परवानो दिवंक ना. दुसरे वटेन पंचायती कडल्यान बांदकाम परवानो मेळ्ळे बगर प्रकल्पाक हात घालचे ना म्हणून पर्यटन उदरगत महामंडळान न्यायालयात सांगलें. चिंबला तोयार तळ्या लागसार येवपी युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाचो विशय गोंयभर गाजता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दोन्ही प्रकल्पांचे बुनियादी फातर घालून गेले खरे, मात हे प्रकल्प उबे रावतले काय ना ते मात कळपाक मार्ग ना. चिंबलाच्या लोकांचो ह्या दोन्ही प्रकल्पांक खर विरोध आसा. पंचायतीनूय लोकांचे भूमिकेक तेंको दीत युनिटी मॉलाच्या बांदकामाक अजून परवानो दिवंक ना. बिरेस्तारा जाल्ले चिंबला पंचायतीच्या बसकेत सरकारान युनिटी मॉलाच्या बांदकामा खातीर केल्लो अर्ज पंचायतीन भायर मारलो. पंचायतीचो सरपंच संदेश शिरोडकार कितें म्हणटा ते आयकात. म्हयनोभर जाल्यार घासता. तुका खबर आहा कित्याक आमी पयलीं सांगलें ग्रामसभेकूय रेजोल्युशन घेतलेलें कितें की लोकांक जर युनिटी मॉल नाका जाल्यार आमी लोकां वांगडा आसतना आमी पयलीं सांगलेलें. आतां तिनूय ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें. आयज आमी फोर्टनायट मिटिंगेक डिस्कशन घेतलेलें की आमकां गांवांत प्रोजेक्ट नाका म्हणून. लोकांक जर नाका म्हणून आमी सगळे बॉडी सगळे पंच मेंबराक आमी डिस्कशन केलें. पंच मेंबर डिस्कशन सगळे पंच मेंबरान म्हणजे अपोज सांगलें की आमकां लोकांक जर नाका आमकां नाका म्हणून आयच्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी डिस्कशन केलें. थंयसर काम चालू आसलें न्हू ते आमी स्टॉप नोटीस काडटले. ग्राउंड म्हटल्यार हेच्या पयलीं गेल्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमचे कडेन तो डिस्कशनाक गेलो टॉपीक. जशें लोकलांनी आमकां क्वेश्चन केल्लें की त्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींत आमी कितें डिसिजन घेतलां. सो आमी डिसिजन घेवंक पावूंक नासलें कित्याक तेंचे आमचे कडेन काय कसली एप्रुवलाक फायलूच येवंक नासली. सो आयज ती फोर्टनायट मिटिंग प्लेस जाल्ली. सो एनॉमसली आमी सगळ्या मेंबरांनी ताका ओपोज केला. आनी मेन म्हटल्यार गोवोरमेंटान आमकां सारको डाक शेडोवन दवरला की बाबा तेजो गोवोरमेंटाची स्टडी ना तितून. आतां जशें आमी तेंचे कडेन उलयताले ते टॉप लेवलाचेर आमचे तळे आहा. तो मेन वॉटर सोर्स आहा आमचे सगळे सकयली जी शेतां बितां चलता पळय अजून ते लोकांक खबर ना किंवा गोवोरमेंटाकूय खबर ना तो कितें चल्लां तें. आनी तो मेन वॉटर सोर्स आमचे ज्यो बांयो आसा तळयो आसा शेतां रोयता लोक पळय ते वयले सगळे उदकाचे हे आमकां हांगासर बेनिफीट आहा. आनी तेजेर कांयच गोवोरमेंटाची स्टडी ना अशें आमकां तरी दिसता. किंवा एज अ स्टेक होल्डर गोवोरमेंटान बाबा तेजी बॉडी किंवा कोणाक तरी धाडून आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाल्लें. सो अजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. सो आमी ताका टोटली ओपोज केल्लो आसा आनी आमी गांवकारां वांगडा रावतले. पळय आतां तेणें डिस्कशनाक घेतलां ते जनरल डिस्कशनाक घेतलां. आतां आमी समजा वचतले तेजे कडेन सेक्रेटरीक टोटल फायल स्टडी करपाक जाय आमकां कितें कितें डॉक्युमेंट ना तितून. कित्याक आमकां कशें कंपेर करपाक जाय ऑलरेडी तेंच्यांनी थंय खंयचे एप्रुवल आहा तेंचे कडेन पळय थंय सायन बोर्डाचेर तेंच्यांनी वयर मारला म्हणून आयकलां सायटीचेर. सो बेस्ड ऑन दॅट आमकां कंपेर करपाक जाय खंयचे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी दिला. कित्याक म्हाजी तितली स्टडी ना खंयचे खंयचे डॉक्युमेंट ताका एलिजिबल आहा. सो आमचे गांवकार आहा जे वेलवर्स आहा तितून बायोडायवर्सिटीचे आहा सगळे आहा. सो तांकां घेवन सगळे बाबा ती फायल कितें धाडल्या तेंच्यांनी. कित्याक आमकां फुडें लिगली पळोवपाक जाय. तेजे लिगल क्लेमूय येतले. सो आमकां गांवकारां वांगडा रावपाक जाय. बेश्टेच ओपोज करूंक जाय म्हणून ओपोज करप ना. आतां जशें हांवें मिटिंगेक सांगलेलें की आमी आमच्या थ्रू एक पंचायतीच्या थ्रू कंप्लेंट वचपाक जाय पुलिशेक म्हणून. पुलिसांनी आतां तें क्लॅरिफिकेशन मागलां की आमी तांकां कितें तरी एनओसी दिल्या काय म्हणून. पुलिसांनी लेटर धाडलो ओल्ड गोवा हितून की पंचायतीन तांकां कितें एनओसी दिल्या काय म्हणून. सो आमी ताका सांगलां आमी कसलें परमिशन दिवंक ना ते ताका रिप्लाय धाड म्हणून इमिजिएट. सो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आहा पळय तें वी आर वीथ पीपल. फाल्यां कितें सुद्दां जाल्यार पुलीस स्टेशनार आमी येवपाक फाटीं ना येतले आमी. दुसरे वटेन आमकां युनिटी मॉल नाका म्हूण चिंबलाच्या लोकांनी कोर्टात धांव घेतल्या. चिंबलाच्या लोकांनी घातिल्ले याचिकेचेर बेरेस्तारा उच्च न्यायालयान सुनावणी जाली. सरकारा वतीन गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान कोर्टात बाजू मांडली. थळाव्या पंचायती कडल्यान कायदेशीर परवाने घेतले बगर आमी मॉलाच्या कामाक सुरवात करचे म्हूण जीटीडीसीन कोर्टाक सांगले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
दुरुस्तेच्या कामाक लागून 18 आनी 19 तारखेक बोरी पूल परतून बंद आसतलो. फाटल्या वेळार जेन्ना पूल बंद केल्लो तेन्ना येरादारीची गचमुड्डी जावन लोकांक बरे त्रास जाल्ले. तेन्ना ह्या वेळार तरी खबरदारी घेवन शिरोडा, राशोल, आडपय, दुर्बाट, रासय, मडकय, कुठ्ठाळे उदका मार्गाचेर अतिरिक्त फेरी घालतले. तशेंच रातच्या वेळार लेगीत उसरा मेरेन फेरी चालू दवरतले म्हणून न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजा भोसलेन सांगले. दुरुस्तीच्या कामाक लागून 18 आनी 19 तारखेर बोली पूल परतून बंद दवरतले. पूण फाटले फावट जशी येरादारीची कोयडी जाल्ली तशी हे फावट जावची न्हू म्हूण खासा जतनाय घेतल्या. येरादारीची गचमुड्डी जावची न्हू म्हूण शिरोडा, राशोल, आडपय, दुर्बाट, रासाय, मडकय, कुठ्ठाळे उदका मार्गार अतिरिक्त फेरी घालतले. तशेंच राती कडेन फेरी उसरा मेरेन चालूच दवरतले म्हूण न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजा भोसलेन सांगले. फाटल्या शेनवार आनी आयतारा पूल येरादारी खातीर बंद दवरिल्लो. पूल बंद दवरिल्ल्यान लोकांक पर्यायी मार्ग वापरचो म्हूण सुचोवणी दिल्ली. तशेंच पूल आयतारा सकाळी 8 वरांचेर उक्तो करतले म्हूण सांगिल्ले. पूल उक्तो करपाक कळाव जाल्ल्यान येरादारीची कोयडी जाल्ली. बोरी पूल बंद दवरिल्ल्यान शिरोडा, राशोल, आडपय, दुर्बाट, रासय, मडकय, कुठ्ठाळे उदका मार्गार अतिरिक्त फेरी घालपाक जाय आशिल्ली. मात तशें नियोजन करूंक नाशिल्लें. ताका लागून ह्या तिनूय फेरयांचेर ताण वाडिल्लो. लोक सुमार 2 वरां तरी रस्त्यार आडकून उरिल्ले. PWDन पूल बंद करतना न्हंय येरादारी खात्याक कळीत करूंक नाशिल्ल्यान हो सगळो गोंधळ जाल्लो. आतां परतून शेनवार आनी आयतारा बोरी पूल येरादारी खातीर बंद करतले. पूण हे फावट मात पुराय वेवस्था केल्या. शिरोडा, राशोल फेरी बोट राती 12 वरां मेरेन चालू आसतली. आडपय, दुर्बाट, रासाय फेरी धक्क्यार आनीक एक फेरीबोट घालतले. चड येरादारीची कोयडी जाली जाल्यार आनीक फेरीबोट घालतले म्हूण न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजा भोसलेन सांगले. गेल्या विकान आमकां ती नोटीस ही PWDन काडलेली ती मातशी लेट पावली तेन्ना आमी प्रिपेर नासले. पूण आतां ह्या सॅटर्डे संडे आमी अरेंजमेंट ऑलरेडी केल्या. एक फेरीबोट 2 फेरीबोटी ज्यो राती 9:15 बंद जाताल्यो रायशोर्डा त्यो आमी 12 पर्यंत राती चलयतले आनी परत सकाळी 6 चालू जातली. आनी जर मदीं जर कोण येत जाल्यार आमच्यो दोनूय फेरीबोटी थंय अवेलेबल आसतले. तशेंच फोंडा सायडीन जे लोक वयता तांकां आमी आडपय फेरीबोट जी 1:45 पर्यंत चलता थंय आनी एक फेरीबोट घालतले आनी 2 फेरीबोटी 12 पर्यंत चलतले. आडपय रुटाक ज्यो फोंड्या लोक वयता ते 2 फेरीबोटी चलतले आनी परत संक आसा तेजे चालू जातले. मेन टायम जर कोण राती येयले 12च्या उपरांत जाल्यार आमच्यो 2 फेरीबोटी ते अवेलेबल आसतले एज ए स्पेशल ट्रीप. ओके सर, कितें एक्स्ट्रा बीन कितें हाडपाची गरज पडची ना म्हणटा तुमी? आमी 2 फेरीबोटी कंटिन्यूस 12 पर्यंत चलयतले. इन केस जर आमकां गरज पडत जाल्यार आमी त्यो फेरीबोटी आनी कंटिन्यू करतले 12च्या उपरांत. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आनी चड लागच्यो ना. जर लागात जाल्यार आमी फेरीबोट शिफ्ट करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कांदोळे शांतादुर्गा देवळा लागसार आशिल्ल्या एका रेस्टॉरंटाक उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. रेस्टॉरंटांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. मात उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. 10:40 कॉल येयलो म्हापसा फायर स्टेशनासून सेयिंग दॅट की रेस्टॉरंट कॉट फायर नियर शांतादुर्गा टेम्पल. इमिजिएटली गाडी टर्न आउट केली आमी. हांगा येवन पळयत जाल्यार फायर तितलो मेजर नासलो. पत्रे आसले तेज्या वयर चुट्टां आसली तेका फायर जाल्लो. सो इमिजिएटली आमची ड्युटी करून आमी होज लावन आमी फायर फायटींग केल्ली आसा. ओके. कॅज्युलिटी कांय ना. डॅमेज तेका चड ना, थोडे मातशे डॅमेज आसा तेजे. आमकां एक हे ऑपरेशन करपाक 15 मिनटां गेली. ओके. रेस्टॉरंट कोणत्या लोकलाचे की अशे भायले? हय, रेस्टॉरंट ओनर सेबी म्हणून नाव तेजें. तो हांगाच प्रेझेंटली रेस्टॉरंट बंद आसा. तो बॉम्बे आसता, ताका फोन करून सांगला. दक्षिण गोंय पुलिसांनी शेणिल्ले वा चोरयेक गेल्ले 67 फोन जप्त केल्यात. तांचे फोन जेंचे शेणल्यात वा चोरयेक गेल्यात तांच्यांनी बेगोबेग CIR पोर्टलाचेर फोनाची कागाळ नोंद करपाचो उलो दक्षिण गोंयचे SP टिकम सिंग वर्मान मारला. तशेंच दक्षिण गोंयांत घडोवन हाडिल्ले मोहिमेत सुमार 15 लाखाचे ड्रग्स लेगीत जप्त केल्ल्याची माहिती ताणें पत्रकार परिशदेंत दिली. गोंयांत चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आशिल्ल्याचे नदरेक येत आसा. फाटल्या कांय दिसांत दक्षिण गोंय पुलिसांनी CIR पोर्टलाचेर शेणिल्ल्या वा चोरिल्ल्या फोनांची कागाळ नोंद करची, जाका लागून आमकां फोन सोदून काडपाक मजत जातली, अशें आवाहन दक्षिण गोंयच्या SPन लोकांक केलां. पळयात. आइडेंटिटी रजिस्ट्री जो हमारा पोर्टल है उसके तहत हम लोगों ने टोटल 67 फोन्स अभी तक रिकवर किए हैं और आज वो सारे के सारे ओनर्स को आज हैंडओवर कर दिए जाएंगे. तो इसमें जो मेन रोल जो प्ले किया है वो हमारी जो हमने हर थाने में
साइबर जो सेल्स कॉन्स्टिट्यूट किए थे, एक PSI और 2 PCs के अंदर में उन लोगों ने काम किया है, तो उनके लिए बहुत ही कमेंडेबल वर्क है दैट दे हैव डन। सो ये जो काम है, एक इस कॉन्फ्रेंस का 2 पर्पस है। एक तो है कि क्या काम किया है, और दूसरा इसको पॉपुलराइज करना कि CI पोर्टल करके एक चीज़ है कि अगर किसी का भी फ़ोन कहीं खोता है तो वो इस पोर्टल पर जाकर अपने फ़ोन की डिटेल्स डालें, ताकि कोई और इस फ़ोन को यूज़ ना कर सके, और जैसे ही उसमें कोई सिम डाली जाए तो एक अलर्ट जनरेट हो, जिससे कि हम लोग उसको रिकवर कर पाएँ। तो उसके रिगार्डिंग ये है टोटल 2 वीक्स में 67 फोन्स रिकवर हुए। ये जो जनरली जब कभी अगर ऐसे पकड़े जाते हैं तो हम पकड़ते भी, अभी मायना कुत्तरी में हमने पकड़े थे जिसमें उनके पास फ़ोन मिले थे मड़गांव टाउन में। तो चोरी के केसेस के साथ साथ हम करते जाते हैं। तो इसमें मेन मोटिव होता है कि अगर किसी का फ़ोन कहीं खो गया या कुछ हो गया और किसी और ने यूज़ किया तो चोरी के और मिसिंग के कितने केसेस हैं? ये जो केसेस हमारे पास आते हैं मोस्टली मिसिंग आर्टिकल रजिस्टर, जब कभी भी ऐसे कोई होने का रजिस्टर कराने आता है तो हम MAR करके उसको डालते हैं। चोरी का केस होता है तो हम सबसे पहले चोरी का भी करते हैं। इनके ऊपर चोरी का कंप्लेंट हो जाता है रजिस्टर, मोबाइल चोरी करते हैं, बिल्कुल होता है। ट्रेन में या कहीं अगर किसी ने स्नैचिंग करके कोई लेके जाता है तो हम उसको उसी हिसाब से रेलिवेंट सेक्शन में केस भी रजिस्टर करते हैं। मजगती दक्षिण गोंयच्या पोलिसांनी खासा मोहीम घडोवन हाडिल्ली। या मोहिमेत सुमार 15 लाखांचे ड्रग्स जप्त केल्ल्याची माहिती दीत असल्या घडणुकांनी भर घालपी तशेंच तेको दिवप्यांचेर कडक कारवाय करपाची शिटकावणी दक्षिण गोंयच्या SPन दिली। साउथ गोवा पुलिस ने एक लास्ट मंथ से एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी ड्रग्स के अगेंस्ट। तो उसके तहत हमने टोटल, अगर हम स्टार्ट करें 9 अक्टूबर से टिल डेट, हमने लगभग 13 केसेस रजिस्टर किए, जिसमें अलग अलग क्वांटिटी में लेकर टोटल क्वांटिटी की आपको बताऊं तो 9 केस का ड्रग्स हमने सीज किया, जिसकी टोटल वर्थ वाज अराउंड 15 lakhs। तो इसमें हमारे गांजा से लेकर MDMA तक हमने ड्रग्स पकड़े, जिसमें कि सबसे बड़ा कैच हमारा रहा वास्को पुलिस स्टेशन में, जिसमें कि मैक्सिमम क्वांटिटी वाज 5+ kgs। उसके अलावा एक कानकोन में केस रजिस्टर किया था MDMA का, जिसमें कि टोटल क्वांटिटी सीज वाज 30 ग्राम्स, 29 पॉइंट समथिंग ग्राम्स। ठीक है, इसमें और दूसरे ड्रग्स जो पाए गए, जो पकड़े गए, वो है हाइड्रोपोनिक गांजा के, जो कि हमने 2-3 केसेस किए। इन टोटल 13 केसेस में हमने इस एक महीने में 20 लोगों को अरेस्ट किया। और ये ड्राइव विल कंटिन्यू, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी की हो, चाहे वो किसी और बड़ी क्वांटिटी की हो। वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, और इसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV। आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV।